हांगा 2 काडले तेणें आनी एक हांगा सायडीन काडून दवरली लेफ्ट हातीन. ट्रे सायडीन काडल्या आनी तेजे हातीन आसा. कित्याक दुसरी तेजी पर्सीन घालता हांगा. तेका इशारा करता केल्या म्हणून. अराउंड 12:45 समज जाली. म्हजो भाव आशिल्लो आनी स्टाफ आशिल्ले. सो येवन म्हणपा लागले आपल्या थंय चेनी पळोवपा जाय. सो तांकां 2 ट्रे चेनीचे काडून दाखयले आमी. तितली एक चेन तेणी काडून हातीन दवरली आपल्या आनी पर्सीन दवरली काय हातीन दवरली अशी कळना सारकी. आनी ती डायरेक्टली घेवन गेली. आयली ती अराउंड 12:39 कितें आयली आनी एक्झीट अराउंड 12:44 ती भायर सरली. सो इतलेंच. तुमकां केन्ना कळून आयलें मागीर? आमकां स्टाफाक रोखडेच कळ्ळें. स्टाफाक कळटकच तेणें आमकां रोखडें इन्फॉर्म केलें. आमी स्टॉक कावंटींग आसता आमचें सगळें कावंट बी करता. तितून पळोवपाक गेल्यार एक चेन शॉर्ट येवपाक लागली. सो मागीर आमी सगळें चॅक केलें थरली. पळोवपाक गेल्यार खंयचो आयटम आसा तो आयडेंटिफाय जालो. तेजो फोटो बिटो सगळें मेळ्ळो आमकां. तेजो वेट बी सगळें मेळ्ळो. आनीक कोण व्हेल्या तेजी फेस कॅमेराचेर सारको दिसता. सो कितल्या अमावंटाची जाल्या सुमार एक चोरी ती? 1,30,000 सुमार ती आशिल्ली. बट 24+ ग्राम्स कितली आशिल्ली. सो बट तुमी पुलिसांक कंप्लेन बी दिल्ली आसा सद्या? हय, पुलिसान आमी कंप्लेन दिली. पुलिसान एकदम क्विक रिएक्शन रिएक्ट जालें. सो येवन तेणी सगळी इन्क्वायरी घेतली, आमचे कडल्यान फुटेज घेतली आनी पुलीस वर रियली गूड टू रिस्पॉन्ड. आनी सो वी आर कंप्लिटली सॅटिस्फायड विथ दॅट.